नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार. गोंयभरच्यो म्हत्वाच्यो खबरो घेवन हांव दीप्ती काकोडकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळय मुखेल खबरो. अस्तंत घाटांतल्यान 40 गांव वगळपा विशीं शुक्रारा म्हत्वाची बसका. 99 गांवांतले 40 गांव वगळचे सरकाराची केंद्र सरकारा कडेन मागणी. पेडणे पत्रादेवी चेकपोस्टावेल्यान सोऱ्याचे बेकायदेशीर येरादारीक उद. आयतारा 2 ट्रक धरले. एका ट्रकाचेर उपजिल्लोधिकाऱ्याची जाल्यार दुसऱ्या ट्रकाचेर अबकारी खात्याची कारवाय. लाखांनी रुपयांचो सोरो जप्त. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हस्तुकी भाजपाचे वरिष्ठ फुडारी लालकृष्ण अडवाणी हांकां देशांतलो सगळ्यांत व्हडलो नागरी पुरस्कार भारत रत्न. स्मार्ट सिटीच्या नावान पणजेच्या दुर्दशेचेर मुंबय हायकोर्टाच्या गोंय खंडपीठाचे जुईत सोमारा करतले प्रत्यक्ष पळोवणी. 2 एप्रिलाक जातली सुनावणी. काँग्रेसीचो अमित पालेकार फाटले 2-3 दीस नॉट रिचेबल. पाटकार फोन घेना म्हणटा ते आपल्या वक्तव्याचो विपर्यास. आपाचो अध्यक्ष ॲडव्होकेट अमित पालेकाराचे स्पश्टीकरण. आणि काँग्रेसीचे लोकसभा उमेदवार अजूनही थारना. गिरीश वेंझी लागले प्रचाराच्या कामाक. आता खबरो विस्तारान. अस्तंत घाटांतल्या आशिल्ल्या 99 गांवांतले 40 गांव वगळचे अशी मागणी राज्य सरकारान केंद्रीय हवामान बदल आनी पर्यावरण मंत्रालया कडेन केल्ली. हे 40 गांव संवेदनशील वाठारांत येनात असो दावो सरकारान केल्लो. ह्या फाटभुंयेर ह्या 40 गांवांक वगळचे काय तांचेर आतां ह्या सप्तकांत शुक्रारा म्हत्वाची बसका जावपाची आसा. केंद्रीय हवामान बदल आनी पर्यावरण मंत्रालयाचे अधिकारी तशेंच अस्तंत घाट समितीचे तज्ञ ह्या बसकेक हाजीर आसतले. वेस्टर्न घाट इको सेन्सिटिव्ह झोनान येवपी 99 गांवांतली 40 गांवां वगळची अशी मागणी गोंय राज्य सरकारान केंद्राच्या पर्यावरण आनी हवामान बदल खात्या कडेन केल्ली आसा. फेब्रुवारी म्हयन्यात गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या वांगडा शिष्टमंडळांनी दिल्लीन वचून ह्या खात्याची भेट घेतली आनी तांकां अशें सांगलें की ही जी 40 गांवांची आसा ही इको सेन्सिटिव्ह झोनाच्या पॅरामिटरान बसना. त्या खातीर ही 40 गांवां वगळची आनी ह्याच खातीर ह्याच फाटभुंयेचेर ह्या सप्तकान येता त्या शुक्रारा एक मिटींग जावपाची आसा. ह्या मिटींगेन हे डिसिजन घेतले वतले की ही 40 गांवां वगळची की ना ती. देशांत वेंचणुकेचो महल सुरू जाल्लो आसतना गोंयच्यान सोऱ्याचे बेकायदेशीर येरादारी उद. आयतारा पेडण्यात 2 ट्रक धरले. उपजिल्लोधिकारी आनी अबकारी खात्याच्यो 2 वेगवेगळ्यो कारवाय. लाखांचो सोरो जप्त केला. एका ट्रकाच्या ड्रायव्हराचो फुजो. आयतारा सकाळी पेडणेचे उपजिल्लोधिकारी शिवप्रसाद नायक हांच्या फुडारपणाखाला गोंयच्यान महाराष्ट्रात बेकायदेशीर सोरो व्हरपी ट्रकाचेर कारवाय केली. दुसरे मोठे कारवायेत अबकारी खात्यान सांगावेल्यान आंध्र प्रदेशात बेकायदेशीर सोरो व्हरपी ट्रकाचेर धडक कारवाय केली. ट्रकांतल्यान गोरवांची खावड व्हरता म्हूण सांगून पोलिसांच्या दोळ्याक उदक लावपाचो यत्न फसलो. ट्रकांत 1250 गोंय विस्कीची बॉक्सां आशिल्ली. ह्या धरिल्ल्या सोऱ्याच्या आनी जप्त केल्ल्या ट्रकाचे मोल वट्ट 42 लाख रुपया इतले जाता. सध्या लोकसभेच्या निवडणुकीची आचारसंहिता लागू असल्या कारणान पेडणे म्हालांतल्या ठिकठिकाणी जे चेक नाके आसात त्या चेक नाक्याचेर कडक तपासणी गोंयांतल्यान महाराष्ट्रात वचपी गाडयांची जाता. तेच भशेन महाराष्ट्रातून गोंयान येवपी गाडयांची चेकिंग सुरू आसा. आयज सकाळी 9:30 वरांचेर पेडणे अबकारी खात्याचे कांय अधिकारी पत्रादेवी ह्या चेक नाक्या वयल्यान एक कंटेनर एकूण 30 लाखाची चोरटी दारू घेवन वचपाचो प्रयत्न करत आशिल्लो. तातूंत 1250 क्वार्टर्सची बॉक्सां आशिल्ली आनी ताची किंमत जावन आसा 30 लाख रुपया. आनी जो कंटेनर धरला त्या कंटेनरची मोल आसा 12 लाख. वट्ट 42 लाखांची चोरटी दारू आनी वाहन जप्त करपाची कारवाय पेडणे अबकारी अधिकाऱ्यान केल्ली आसा. ही चोरटी दारू अशीच वरचे वर महाराष्ट्रान वयता अशे तक्रारी आसात. हाचेर कडक लक्ष दिवचो आणि जे कोण चोरटी दारू महाराष्ट्रान व्हरून
सरकारचो महसूल बुडोवपाचो यत्न करता तांचेर कारवाय करची अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता। हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक टीव्ही खातीर। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आणि भाजपाचे वरिष्ठ फुडारी लालकृष्ण अडवाणी यांका देशातलो सगळ्यात व्हडलो नागरी पुरस्कार भारतरत्न दिवन भोवमान केलो। काल राष्ट्रपती भवनात आदले प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंग, पी.व्ही. नरसिंह राव, बिहाराचे आदले मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकूर आणि शेतकी शास्त्रज्ञ डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन हांचो भारतरत्न मरणोत्तर दिवन भोवमान केलो। राष्ट्रपतीन हो भोवमान तांच्या कुटुंबाक भेटयलो। भलायकेक लागून काल राष्ट्रपती भवनात जाल्ले सन्मान सुवाळ्याक भाजपाचे वरिष्ठ फुडारी लालकृष्ण अडवाणी हाजीर रावंक शकले ना। देखून राष्ट्रपतींनी आयज तांच्या घरा भेट दिवन तांकां हो भोवमान दिलो। ह्या वेळार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड, आदले उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू हाजीर आशिल्ले। स्मार्ट सिटीच्या नावान पणजे शाराच्या दूरदशेची सोमारा हायकोर्टाच्या जुईच पळोवणी करतले। स्मार्ट सिटीच्या अर्धवट कामाक लागून सध्या शाराची अवतिकाय जाल्या ती जुईच स्वता पळयतले। 1000 कोटी रुपया म्हणून चालू आशिल्ले स्मार्ट सिटीचे काम खऱ्यांनीच दर्जाचे चल्ला काय दर्जोहीन हें पळोवपाक मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठाच्या जुईजांनी एक समिती नेमल्या। गोंयची राजधानी पणजे शार 181 वर्सांची जाल्या। सद्याक पणजे स्मार्ट सिटीच्या नावान काळ आयला, वचत थंय खणून दवरला। पणजे सगळ्यात धुल्ल। पणजेकार सामके त्रासान पडल्यात। या सगळ्या परिस्थितीचेर आता खुद्द हायकोर्टाचे जुईज सोमारा रस्त्यार देंवतात। सोमारा मुंबय उच्च न्यायालयाचे जुईज पणजे चालू आशिल्ल्या कामाची स्वता पळोवणी करतले। स्मार्ट सिटीच्या कामांचेर प्रश्न उपरासीत करीत काय जागृत पणजेकार कोर्टान गेल्ले। या प्रकरणाच्या सुनावणे वेळार स्मार्ट सिटी प्रकल्पाच्या अधिकाऱ्यांनी 85% काम पुराय जाल्ल्याचो दावोय केल्लो। जाल्यार 30 जून मेरेन स्मार्ट सिटीचे काम पुराय जातले अशें न्यायालयाक कळीत केला। आता स्मार्ट सिटीच्या कामांची प्रत्यक्ष पळोवणी करपाची खुद्द जुईजांचेर पाळी आयल्या। सोमारा कामांची पळोवणी केल्या उपरांत मंगळारा हे संबंधीचे याचिकेचेर फुडली सुनावणी जावपाची आसा। तर सध्या आम्ही हांगासर आसा ते म्हटल्यार पणजे स्मार्ट सिटीन आसा। हांव स्मार्ट सिटी ह्या खातीर म्हणटा स्मार्ट सिटीचें काम जवळ जवळ 85% कंप्लीट जाला अशें पणजे स्मार्ट सिटी मिशन यांनी काल प्रेस रिलीज केली। तितून म्हटलेलें आसा की 85% काम कंप्लीट जाल्लेलें आसा आणि हो जो स्ट्रेच तुमी जो पळयता हो 150 मिटराचो स्ट्रेच जो आसा सांतिनेजाचो तो सध्या थंय काम चालू आसा। आमी हांगा येवपाचें कारण म्हटल्यार ह्या स्मार्ट सिटीचें काम चालू आसतना एअर पोल्युशन जाता ह्या खातीर पणजेकारांनी 3 डिफरंट PIL हायकोर्टान फायल केल्ल्यो आणि फाटल्या विकान तेचो निवाडो असो लायल्लो की ह्या स्मार्ट सिटीचें इन्स्पेक्शन जावपाक जाय आणि जी कितलें पोल्युशन जाता हेचो एक अहवाल सादर करपाक जाय हायकोर्टान। त्या खातीर हायकोर्टाची जज जी आसा त्याच्या अंडर एक कमिटी फॉर्म जावन ही कमिटी जी आसा ती स्मार्ट सिटीचे इन्स्पेक्शन करतली आणि ते इन्स्पेक्शन जावन आसा फाल्यां म्हणजे 1 एप्रील सोमारा ह्या दिसा ही कमिटी जी आसा ती इन्स्पेक्शन करतली। निवाडो दितना हायकोर्टान अशेंय सांगलेलें की हायकोर्टाची कमिटीन इन्स्पेक्शन करच्या पयलीं गोवा पॉल्युशन कंट्रोल बोर्डाच्या मेंबरांनी हेचे इन्स्पेक्शन करणे गरजेचें आसा। पूण आमी जेन्ना हांगासर चवकशी केली तेन्ना अशें दिसून येवंक ना की गोवा पॉल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे मेंबर अजून तरी हांगा पावल्या इन्स्पेक्शन करपाक। तर फाल्यां जे आसा ते ह्या स्मार्ट सिटीचे इन्स्पेक्शन आसा आणि हायकोर्टाची कमिटी जी आसा ती ह्या स्मार्ट सिटीच्या कामाची आहा ती पळोवणी घातली। गोमंतका खातीर यश आडारकर वांगडा हांव विनायक सामंत, धन्यवाद। काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार फोन घेना म्हणटा हे चुकीचे। कांय मिडियान आपल्या वक्तव्याचो विपर्यास केलो म्हणून आपाचे ॲडव्होकेट अमित पालेकर याचे स्पश्टीकरण। अमित पाटकार खंय 2-3 दीस जाले नॉट रिचेबल। फोन घेना आणि नॉट रिचेबल हातून फरक आसा म्हणून पालेकर उलयलो। काँग्रेसीचो अध्यक्ष अमित पाटकराचो फोन फाटले 2-3 दीस नॉट रिचेबल मेळटालो। हांवें अशें खंयच म्हणूंक ना की अमित पाटकार फोन घेयना। आपाचो अध्यक्ष ॲडव्होकेट अमित पालेकराचे स्पश्टीकरण। कांय मिडियान खंय चुकीचो अर्थ घेतलो। अर्थाचो अनर्थ करपाक जायना। म्हाका दिसता हांवें एक पर्टिक्युलर चॅनलाक स्टेटमेंट दिल्लो की पार्टी प्रेसिडेंट ऑफ काँग्रेस इज नॉट रिचेबल, वी आर अनेबल टू रीच हिम म्हणून।
बाकीच्यांनी तो पिकअप करता आसतना वेगळे तरेन आन्सर दिला की आय हॅव ट्रायड कॉलिंग हिम एंड इज नॉट पिक्ड अप माय कॉल. आय हॅव व्हेरी कॅटेगॉरिकली सेड दॅट वी आर अनेबल टू रीच हिम. बट त्या बरोबरच हांवें होय स्टेटमेंट केला की वी आर इन टच विथ सेंट्रल लिडरशीप ऑफ काँग्रेस. गोवा डेस्क इन्चार्ज बाब माणिकराव ठाकरे हांचे कडेन आमी टचान आसा. सो वी हॅव ऑलरेडी स्टार्टेड आवर कॅम्पेन फॉर इंडिया अलायन्स आनी आमी सगळे एकत्र आसा. सो म्हाका दिसता विरोधकांक खंय तरी जर चलबिचल जाले आसत की हांचे भितर प्रॉब्लेम दॅर इज नथींग दॅट यू नीड टू बॉदर अबाउट. तुमी तुमचें घर सांबाळात. आमी सक्षम आसा. आमी आमचें ऑलरेडी कॅम्पेनिंग सुरू केल्या. As soon as the candidate is announced, we will be on ground with the candidate. As far as we are concerned, we are already on the ground. भाजपा म्हणयाऱ्यांच्या टिकेक जाप दिवन वेळ वगडावचो ना अशें म्हणीत ॲडव्होकेट अमित पालेकरान कथीत सोरो घोटाळ्या वयल्यान भाजपाचेर टिका केली. अगेन से दीस ते पेड जे तांचे स्पोक्सपर्सन आसा तांचे बद्दल उलोवपाक म्हाका दिसता आनी वेळ टायम आनी वेस्ट करपाचो ना. तांकां दिसता की तांणी कळ काडली म्हणून ते आमकां ते लागतले म्हणून कांयच फरक पडना. आमी जे विरोधक म्हणून आसा जे भारतीय जनता पार्टीच्या करप्ट सरकाराक हरोवपाक करप्ट कॅन्डिडेट जे आसा लाचार जांचे कॅन्डिडेट आसा तांकां जे हरोवपाक जे आमी प्रयत्न करते ते आमचो पुरेपूर चालू आसा. आनी आमकां खबर आसा की नॉर्थ आनी सावथ गोवा इनफॅक्ट इनिशियली बीजेपीक दिसताले की नॉर्थ गोवा वूड बी इजी फॉर देम. नो, इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. लोकसभा वेंचणूक आतां एका म्हयन्यार पावल्या. भाजपाचे उमेदवार थारून प्रचाराकूय लागल्यात. मात काँग्रेसीचे अजूनय उमेदवार कोण ते थारना अशी गत सध्या गोंयच्या राजकीय मळार पळोवपाक मेळटा. काँग्रेसीच्या ह्या सगळ्या आपसी बोवाळांत पक्षाचे कार्यकर्ते बेजारल्यात. जाल्यार गिरीश चोडणकर हांणी काणकोणा सावन दक्षिण गोंयचे उमेदवार म्हणून प्रचाराक सुरवातूय केल्या. दुसरे वटेन इंडिया अलायन्साचो भाग आशिल्लो आपाचो आमदार वेंजी वेगशानूय मडगांवां कॉर्नर मिटिंगो घेवन लोकसभा प्रचाराचो नेट धरला. लोकसभा वेंचणूक लागीं पावली तरी अजूनय गोंय काँग्रेसीचे उमेदवार थारूंक ना. दिल्लींतल्यान काँग्रेस उमेदवारांच्यो वळेरेर जाहीर जायत आसा. मात गोंयच्या उमेदवारांची नांवां मात अजूनय जाहीर जाल्ली ना. गोंयच्या 2 लोकसभा सिटां खातीर सध्या गिरीश चोडणकार, अमित पाटकार, कॅप्टन विरियाटो फर्नांडीस आनी फ्रांसीस सार्दीन हांची नांवां चर्चेत आसा. मात ह्या नांवांकूय खंय विरोध जाता. उमेदवारी कोणाक दिवची हे विशीं कन्फ्युजन आसतनाच आता गिरीश चोडणकारान मात नेट धरला. ताणें दक्षिण गोंयचो उमेदवार म्हण काणकोणच्यान प्रचाराकूय सुरवात केला. जाल्यार दुसरे वटेन बाणावलीचो आमदार वेंजी वेगशानूय लोकसभा वेंचणुकेच्या प्रचाराक सुरवात केल्या. औपचारीकरित्या नांवां जाहीर जायनासतना प्रत्यक्ष ह्या दोगांय उमेदवारांनी प्रचाराक सुरवात केल्ल्यान सध्या राजकीय मळार चर्चेक वेग आयला. तशें पळोवपाक गेल्यार काँग्रेसीची ही सुशेगादपणां गोंयच्या मतदार राजा खातीर नवेदाद न्ही. आतां ती सच्चीच जाल्या. विधानसभा वेंचणूक आसूं नाजाल्यार मुख्यमंत्री थारवप, लोककौल आसून सरकार स्थापन करपाक कळाव आनी आतां लोकसभा वेंचणुकेचे उमेदवार थारावपा विशींचें कन्फ्युजन हें ताचेंच उदाहरण. राजकारणांत योग्य वेळार योग्य निर्णय घेवप गरजेचें आसता. ताका लागून काँग्रेसीन वेळेचें म्हत्व लक्षांत घेवन उमेदवार जाहीर करप आनी लोकसभेच्या तयारेक लागप म्हत्वाचें आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. लाडफेच्या श्री सातेरी केळबाई देवस्थानाचो कळस उत्सव व्हडा भक्तिभावान आनी दबाज्यान मनयलो. घराघरांनी भोंवून आयतारा दनपारां कळसाचे देवळांत आगमन जालें. उपरांत लाडफेच्या शिगम्याची सांगता जाली. लाडफेच्या श्री सातेरी केळबाई देवस्थानाचो कळस उत्सव व्हडा भक्तिभावान दबाज्यान मनयलो. होळी पुनवे पासून 7व्या दिसाच्यान हो लाडफेचो कळस उत्सव मनयतात. 2 दीस मनोवपी ह्या उत्सवा वेळार देवीचो कळस लाडफे आनी सोनारबाट वाठारांतल्या घराघरांनी व्हरतात. दरेका घरान कळसाची भक्तिभावान पुजा करतात. दरेका घरान देवीचे नावण दितात. घराघरांनी भोंवून आयतारा दनपारां कळसाचे देवळांत आगमन जाता. उपरांत लाडफेच्या शिगम्याची सांगता जाता. ग्रामस्थ मानकरी आणि कमिटीचे अधिकारी आज सोनारपाटान आम्ही कळस घेऊन येयल्लो आहोत. तेन्ना आमची परंपरा अशी आहा, आमचे 7 दिसाची धुवट आसता. धुवट इज पयलीं आमी घुमटा वाजोवन स्वारी घेवन आमी आमच्या चवाट्यार वयतू, म्हादेवाच्या देवळा कडेन वयतू. थंयसून येयल्या उपरांत परत देवळा कडेन येयल्या उपरांत ती जो काय मांड आमी बसयल्लो आसता, उठयल्लो आसता, तो मांड आमी बसयतू. तेज्या उपरांत गांवांत सबंद धुवट घालतू. धुवट जाल्या उपरांत आमी कळस घेवन कोळस कोणी म्हणजे जो न्हावणाचा आदिस्थान आमच्या हा कोळस कोणी थंय कळस घेवन वयतू.
थंय न्हावण केल्या उपरांत आमी मंदिरान येतो. मंदिरान येयल्या उपरांत आमी त्या न्हावण सगळ्या देवांक घालतो. सगळे देव जितके आमचे आहात तितक्या देवांक घालून मागीर आमी तो देवान दवरून मागीर सांजचे 2:45 आमी कळस गांवांत भोंवपाक सुरवात केल्ली आहा. तर सांजे सकाळी 6 टकात कळस गांवांत भोंवन आतां त्या उपरांत आमी कळस दवरून परत सकाळी आता उठान त्या कळसाची पुजा पाठ करून आम्ही आता सोनार पाठान येयल्लो आहा. आता सोनार पाठान जाल्या उपरांत आमचो कळसाचो उत्सव आनी शिगमो सोंपलो. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. हेदोड्यान नगरगांवच्या 80 रस्त्याच्या बांदकामाक सोमारच्यान सुरवात जातली. हो रस्तो जावपाक 1 म्हयन्याचो कालावधी लागतलो. ताका लागून हेदोड्यान नगरगांवच्या रस्त्याची येरादारी 1 म्हयनो बंद उरतली. अभयारण्य आशिल्ल्या कारणान डांबरीकरणा बदला पेवर्स घालून हो रस्तो करतले. हो रस्तो करपाक 48 लाख रुपया मंजूर जाल्या. आम्ही सध्या हेदोड्या नगरगाव रस्त्याचेर आसा आणि आमकां खबर आसतली की ह्या रस्त्याचे काम पायाभरणी आसा ती कांय दिवसां पूर्वीच स्थानीक आमदार डॉक्टर दिव्या राणे यांच्या हस्ते झालेली आणि ह्या रस्त्याचे खरें काम म्हणटा ते फाल्यांच्यान सुरू जातले. फाल्यां सोमारच्यान ह्या कामाक सुरवात केली गेली वयतली आणि एकूण 1 म्हयन्याची कालावधी ह्या रस्त्या खातीर लागतले. ह्या रस्तो ह्यो आसा ह्यो खूब पिड्यार जालोलो आणि रस्तो जावपाची ही मागणी गेल्या कित्येक वर्सांच्यान जोरदार आसलेली. पूण ह्यो रस्तो आहा तो वन खात्याच्या रहदारीत येता आणि ताका लागून ह्यो रस्तो जाय नासलेलो. पूण स्थानीक आमदार आहा तेंच्यांनी हेजे प्रयत्न करून अखेर ह्या रस्त्या खातीर पास करून हाडलो आणि अखेर ह्यो रस्तो जाता हे खूब बरी गजाल आसा. ह्या रस्त्या खातीर एकूण 3 गांवांक हेजो फायदो जातलो. तो नगरगाव, ठाणे पंचायत आणि कोपर्डे आणि एकूण 48 लाख रुपीस ह्या रस्त्या खातीर रस्त्याच्या कामा खातीर लागता. वन खात्याच्या भितर येता ताका लागून हांगासर डांबरीकरण जावं शकना. पूण पेवर्स बसे गेले वयतले आणि फाल्यांच्यान हेजें काम सुरू जातलें आणि 1 म्हयन्याची कालावधी जातली. ताका लागून फाल्यांच्यान ह्यो वाहतुकी खातीर रस्तो आहा तो बंद आसतलो आणि लोकांनी हेची खबरदारी घेवपाची आणि जे काम सुरू आसतलें ताका सहकार्य करपाची अशी मागणी केली गेली वयता. ह्यो रस्तो जाले जाल्यार सगळ्यांकूच फायदो आसा. ताका लागून बेगींतल्या बेगीन ह्यो रस्तो पूर्ण करपाचो आणि लोकांक सुरळीत तेजे वाहतूक खातीर करपाचे अशी मागणी आसा. हेदोड्याच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत. दिवचल वाठारांतल्या श्री शांतादुर्गेच्या मठ मंदिरात शिगम्या निमतान नाट्य महोत्सवाचें आयोजन केलां. मंगळार 2 एप्रिलाक सुरू जावपी ह्या महोत्सवात 6 नाटकां जातलीं. तशेंच शिगम्याचे खाशेलेपण आशिल्लो फामाद वीरभद्र उत्सव 7 एप्रिलाक जातलो अशें मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांनी कळीत केलां. दिवचले श्री शांतादुर्गा भायलीपेठ महाजन आणि भायलीपेठ बाजारकर 10 जण मंडळा वतीन श्री शांतादुर्गेच्या मठ मंदिरात शिगम्या निमतान अंदूय नाट्य महोत्सवाचे आयोजन केलां. महोत्सवात 6 नाटकां जातलीं. तशेंच 7 एप्रिलाक फामाद वीरभद्र उत्सव जाल्यार 8 तारखेक धुळवट जावन शिगम्याची सांगता जातली अशी माहिती मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिल्या. बाजारकार 10 जण मंडळ सुचली ह्या वर्सा शिगमोत्सवाच्या प्रित्यर्थ नाट्य महोत्सव सुरू करपाचो आसा. दिनांक 2 एप्रिल ते 7 एप्रिल मेरेन आमची नाटकां आसतली. पयलें नाटक जावन आसा संतकालीन महानाट्य संगीत ईश्वर निश्चयची मंडयाळी. लेखक आहा चंद्रकांत गावस आणि दिग्दर्शक प्रमोद महाडेश्वर. दुसरें नाटक जावन आसा 3 तारखेक बुधवारा संगीत कैकई. हे सगळे नाटक जे जावन आसा ते महिला कलाकार सादर करतले. लेखक जावन आसा ललिता बापट, दिग्दर्शक आसा मानसी वाळवे. तशेंच बिरेस्तार दिसा गुरुवार दिनांक 4 मराठी नाटक सादर जातले देव नाही देवाऱ्यात. लेखक मोदा देशमुख, दिग्दर्शक उदय दुधकर. शुक्रार दिसा 5 एप्रिलाक श्रद्धा मणी आईची हे नाटक सादर जावपाचें आसा. लेखक आसा विजय खानविलकर, दिग्दर्शक नरेश आनंद कडकडे. शेनवार दिसा 6 तारखेक कोंकणी नाटक आता करपाचें कितें बरोवपी महेश चंद्रकांत नायक, बसोवपी गौतम गावडे. आणि आयतार दिसा 7 एप्रिलाक कोंकणी नाटक एक दुजे के लिए सादर जातलें. बरोवपी राघवेंद्र लक्ष्मण काणकोणकार, बसोवपी नरेश आनंद कडकडे. 7 तारखेक सगळ्यांक एक कळीत करता 9 वरांचेर रातचे 9 वरांचेर वीरभद्र मिरवणूक जातली आणि ताचे उपरांत नाटक सादर जातलें. तशेंच ही नाटकां सोंपल्या उपरांत 8 तारखेक देवीचो कौल घेवन धुलीवंदन जातलें.
सांजे 4 ध्वजवंदन सुरू जाता. ताजे उपरांत गुढीपाडव्याच्यो तुमकां सगळ्यांक शुभेच्छा दिता. नव वर्साच्यो हार्दिक शुभेच्छा. ह्या 7 नाटकांत तुमी सगळ्यांनी योगदान दिवन ह्या नाटकांचो भरपूर लाभ घेवचो. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. काणकोणची बायलां रोमटा मेळा खातीर सज्ज जाल्यात. 2 एप्रिलाक काणकोणां जावपी सरकारी पाणवेले शिगमोत्सव मिरवणुकीत बायलांचे पथक पळोवपाक मेळटले. गोंय ही कलाकाराची खाण अशें आमी म्हणटा. ही गोंय कलाकाराची खाण जावपाक काणकोणच्या कलाकारांचें खुबशें योगदान आसा. काणकोणचे कलाकार फक्त गोंया पुरती न्हय तर काणकोणच्या कलाकारांनी देशभर आपली नामना मेळयल्ली आसा. खास करून जो शासकीय शिगमो जाता तेन्ना काणकोणचे कलाकार काणकोणचे लोक आशिल्ले ते रोमटामेळ पळयताले. ते रोमटामेळ फोंडे आनी हेर तालुक्यांतल्यान काणकोणा येताले. पूण ह्या फावट काणकोणा एक बरी गजाल घडल्या. काणकोणा पयली फावट रोमटामेळ जाला आनी तोय महिलांचो रोमटामेळ. आनी मुख्य म्हणल्यार हो शिकोवपी काणकोणचे कलाकार आसात. शिकोवपी काणकोणकारांनी शिकयल्ले आसा. चला तर वचून पळोवया तेंची तयारी कशी चल्ली ती. फाटली जायती वर्सां काणकोणा शिगमोत्सव मिरवणूक जाता. हे मिरवणुकीत फोंडे आनी मडगांवच्या पथकांचे सादरीकरण जातालें. पूण काणकोणच्या बायलांनी केन्नाच हे मिरवणुकीत वांटो घेवंक नाशिल्लो. बाकीच्यांक पळोवन आपली उमेद भागोवपी ह्या बायलांनी पयलेच फावट आपलो स्वताचो रोमटामेळ तयार केला आनी 2 तारखेर जावपी मिरवणुकीत ती सादरीकरणूय करतली खंय. रोमटामेळ पथक तयार करपा खातीर सुमार 2 म्हयने तयारी केली. पथक तयार करपा खातीर बायलां उमेदीन फुडें सरली खरी, पूण कोणाकूच कितेंच खबर नाशिल्लें अशें रोमटामेळ तयार करपी मल्लिकेश ह्या तरणाट्यान सांगलें. काणकोणा रोमटामेळ एक महिलांचो रोमटामेळ खास करून तयार करपाची एक चॅलेंज तुमी स्विकारली. सो तुमी आतां 1.5 म्हयने जाल्यार प्रॅक्टीस घेता. सो मेळ आतां तुमचो सक्सेसफूल जाला दिसता तुमकां. पयलें म्हटल्यार अशें मल्लिकार्जून देवाक नमन करता. त्याच प्रमाणे काणकोणाक पयली फावट रोमटामेळ हो पथक सुरू केला. अजून पर्यंत काणकोणाक एकूय रोमटामेळ पथक नाशिल्लो. फर्स्ट जो रोमटामेळ पथक जाला तो म्हणजे महिला आनी म्युन्सिपालिटी एरियेच्योच महिला ज्यो आसा तेणीच हो रोमटामेळ पथक केला. जेन्ना सुरवात केल्ली रोमटामेळ पथकाची तेन्ना सगळी झिरोच आशिल्ली. कोणाक काय वाजोवपाकूय कळनाशिल्लें, कांय ना. बट आयज आमकां अशें दिसता की आफ्टर 2 म्हयने बरी प्रॅक्टिसान आमकां अशें दिसता की ती खंय तरी सक्सेसफूल आमचो जो रोमटामेळ आमी जो बसोवपाक सुरवात केलो तो खरोच सक्सेसफूल जालो असो आमकां दिसता. तुजे बाब स्टार्टींग जेन्ना पळयलें तेन्ना खंय तरी अशें दिसून येवना मदीं की हे आनी बेश्टे हाती घेतलें हें जमपाना अशें दिसून येवना. म्हटल्यार जेन्ना स्टार्टींग जेन्ना तेंच्यांनी फर्स्ट जेन्ना आमकां आयलें म्हळ्यार 20 फेब्रुवारी आमी स्टार्ट केल्लें शिकोवपाक. 20 फेब्रुवारी आमी जेन्ना येयले तेन्ना तांकां सादें म्हटल्यार अशें ढोल कशें धरपाचें, बडी सुद्दां कशी धरपाची हें तांकां खबर नाशिल्लें. आनीक ताशेकार म्हटल्यार कशें ताशी बी वाजोवप म्हटल्यार मातशें डिफिकल्ट आनी एक टास्क कसो तांकां. आनी कितें त्यो बायलो कश्यो घरचें काम केलें आनीक हें तांकां न्यू अशें न्ही म्हटल्यार कितें करपाचें हें कशें स्टार्टींग. सो आमी तांकां सांगलें कितें डिमोटिवेट असो केलो ना. म्हळ्यार कसो जातलें कांय ना, तें इजी तें अशें करून घेतलें. आमकांय स्टार्टींग जेन्ना तांकां आमी दिलें वाजोवपाक जे बोल आमी जे फर्स्ट बसयलो सिंपल जे बेजीक बोल दिले तेन्ना दिसलें की मे बी इतल्यान जातलें काय जावचें ना. बट आमी तांकां जावची ना अशें केन्ना म्हणना, जातलेंच हेंच आमी हें करून तांकां सांगलें की जातलें कांय ना, टेंशन घेनाका, जातलें. सो तेंच्यांनी तें आयज खरें बरें तेंच्यांनी आयज इतली प्रॅक्टीस करून आमी 1 म्हयनो जाला आतां प्रॅक्टीस करता. खरें तेंच्यांनी इतली बरी प्रॅक्टीस केला आनी तेंचें हार्डवर्क आसा. रोमटामेळ करया म्हणून थारायलें खरें, पूण कितें करया, तयारी कशी करपाक जाय, वेळ कितलो लागतलो हे विशीं कितेंच कल्पना नाशिल्ली. स्वताचें घर आनी संवसार सांबाळून हातूंतल्यान जो वेळ मेळटा त्या वेळार तयारी करून रोमटामेळ तयार केल्ल्याचें बायलां सांगतात. आयकात तांचें म्हणणें. आमच्या बायलांकय बी खूब उमेद आसली, पण कितें जाता ताका सपोर्टाक कोणी तरी जाय, एक फुडें कोणी तरी सरपा जाय जाल्यार त्या कारणान म्हाका शुभांगीन सांगलें अशें अशें आसा. तेन्ना म्हाका आमी करया गा म्हणपा लागलें. म्हणटकीर हांवें ताका कितें सांगलें, हय चल तूं फुडें सर, हांव तुजे बरोबर आसा अशें म्हण सांगलें. तुका कसलो सपोर्ट जाय तो हांवूय आसा तुजे बरोबर अशें म्हण. मागीर त्या हेका लागून हांवें मागीर रमा मिस्टरा फुड्या उलयलें आनीक तो म्हणपाक लागलो तुमी बायलां तर तुमकां हें कर फुडें
रोमटामेळ करपाक जाय जाल्यार आपणा सपोर्ट फुल्ल आसा म्हणपा लागलो. तुमकां कितें जाय तें आपूण म्हळ्यार आपणालो सपोर्ट तुमकां आसा आनी आपूण आपणा परस जाता तितली मदत आपूण करता अशें म्हणपा लागलो. मागीर तसल्या तेणें मागीर तें ढोल हें तें तेणें अरेंजमेंट केलें. एक उल्याचेर सगळीं बायलां तयार जालीं आनी आमी ते पयशे ढोलाचे जावं ताशाचे पयशे ते समज रमान दिले जाल्यार उरलो सगळो खर्च आमी कोणाले डोनेशन घेयनासतना आमगे बायलांनी सगळ्यांनी आपण्या परस आपणाच्यान जाता तशें सगळ्यांनी केलें. झिरोंतल्यान आमचें स्टार्ट जाला. आमची पयलीं आमी केन्ना ढोलाक बडी म्हण ती मारला नासली आनी हांगा आमच्या ट्रेनरान आमकां इतली बरी ट्रेन केला की आमी आतां आमचेर आतां कॉन्फिडन्स आयलो की आमी कितें तरी आतां करपाक शकता. आनी असो आतां इतले दीस आमची प्रॅक्टीस जाली 1.5 म्हयन्याची प्रॅक्टीस आमी झिरोंतल्यान स्टार्ट करून आमी दिसता मातशे लेवलाचेर पावला आनी आमी बरी वाजयता अशें आमकां दिसता कित्याक कॉन्फिडन्सूय बी तितलो गेन जाल्लो आसा आमचो. हांव हेजे पयलीं केन्नाच रोमटामेळ पळयतालें पूण भाग केन्नाच घेवं नासलो. आनी जेन्ना म्हाका शुभांगी बायन सांगलें की आमच्या काणकोणां पयलीं खेप बायलांचो रोमटामेळ जाता तेन्ना म्हाका खूब उमेद जाली आनी हांवें ताका सांगलें की हांव तुमचे बरोबर आसा म्हणून. आनी ताणें म्हाका सांगलें की तुका पालकी धरची पडटली. गोमंतक टीव्ही खातीर काणकोणच्यान बबेश बोरकार. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. हर्ष बेटा ABCD सुना ना. A for achari paneer, B for butter paneer, C for chili paneer, K for kadai paneer, N for matar paneer, P for potato paneer. सुहाना मसाले बनाए पनीर मजेदार. सुहाना मजा आ गया. गोंयाक तेकून आशिल्लो सिंधुदुर्ग जिल्लो पर्यटकांक आकर्षित करता. याच सिंधुदुर्गांतल्या बांदा शारांतले हाय व्हॅली जंगल रिसॉर्ट इको पर्यटना खातीर सामके फामाद. सैमाच्या कोपांत रावपाची उमेद भागोवपी गोंयच्या पर्यटकां खातीर ही सुवात म्हणल्यार स्वर्गूच. दोळे दिपकावपी सुंदर सोबीत सैमाचो आनंद घेवपा बरोबरूच तुमकां हांगासर मालवणी तशेंच गोंयच्या खाणा जेवणाचोय आस्वाद घेवपाक मेळटलो. तुमची सुटी सामकी बरी जावपा खातीर ही सुवात तुमच्या खातीर सामकी परफेक्ट जावन आसा. पाचवेचार शेत गोरवां तशेंच पोशिल्ल्यो कोंबयोय तुमकां हांगासर पळोवपाक मेळटल्यो. सैमाच्या कोपांतल्यो यादी राखून दवरपा खातीर आयजूच रूम बूक करात. पत्तो हाय व्हॅली जंगल रिसॉर्ट आनी रेस्टॉरंट्स दोडामार्ग रस्त्याचेर रामाच्या देवळा लागीं. फोन नंबर 8975549857 आनी 8080626082.